भटक्या सुण्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा महत्वाचो निवाडो दिलो। भटक्या सुण्यांची नसबंदी करून तांकां सोडून दिवपाचो आदेश न्यायालयान दिला। पूण महत्वाची गजाल म्हळ्यार रेबीत जाल्ल्या आनी आक्रमक सुण्यांक मात सोडपाक मेळचे नात, तांकां शेल्टर होमानूच दवरात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सांगला। सर्वोच्च न्यायालयान तसो स्पष्ट निर्देश दिला। 14 ऑगस्टाक न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता, व्ही.एन. अंजारिया हांच्या विशेष खंडपीठान सगळ्यांचे युक्तिवाद आयकून निवाडो राखून दवरिल्लो। भटक्या सुण्यांकडल्यान लोकांचेर जावपी हल्ले आनी रेबिजाची प्रकरणां वाडपाक लागिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली एनसीआरांतल्या सगळ्या भटक्या सुण्यांक शेल्टर होमांत दवरात म्हणून सांगिल्लें। आतां हो आदेश सगळ्या राज्यांक लागू जाता की ना तें मात पळोवचें पडटलें। तशेंच जालें जाल्यार गोंयाकूय हो आदेश लागू जातलो आनी गोंय सरकाराक तशी पावलां उबारची पडटलीं। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांतले म्हत्वाचे मुद्दे। महानगरपालिकेक आदेशाचे कलम 12, 12.1 आनी 12.2 पाळो दिवचो पडटलो। ह्या आदेशा प्रमाण सुण्यांक धरून तांचें वाशिनीकरण तशेंच नसबंदी करून सोडून दिवचें पडटलें। पूण रेबीज जाल्ल्या आनी आक्रमक सुण्यांक मात सोडपाक मेळचें ना। भौशीक सुवातेर सुण्यांक खाण घालपाक पुरायेन बंदी, तांचे खातीर स्वतंत्र फिडींग झोन तयार करचे पडटले। चुकीच्या खाणाक लागून खूब वायट प्रसंग घडल्यात। एखाद्या व्यक्तीक वा संस्थेक ह्या सेवांत आडखळ हाडपाक मेळची ना। सुण्यांचेर मोग करपी लोक आनी स्वयंसेवी संस्थांक न्यायालयात 25,000 ते 2 लाख रुपया भरचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।